कलकलीन आम्ही पुराजनान प्रार्थना करूया की नेक्स्ट 35-40 मिनिट्स एकाग्र मनान आम्ही हे देवाल भक्ताले लील ऐकूया. आज विशेष जावन देवाल 2 परम भक्ताल विषयी आम्ही सत्संगांत उल्लेख करचे आसा. तांगेले आशीर्वाद मागून तांगे मुखार सुनोवचे. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नमः. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. लास्ट सेशन आम्ही डिस्कस करताना आम्ही पळयलेलें आहे भगवद्गीते संक्षिप्त रुपारी 10 अध्याय 18 अध्यायार आम्ही पळयलेलें आहे. आणि अर्जुनाल पात्र आम्ही पळयत की महाभारताचे एकदम सेंट्रल रोल जावन आसता गेले आणि तागेले विशेष जावन आशिल्लें तें चरित्र महाभारतांत तागेली भक्ती, तागेली शक्ती, तागेली एकाग्रता त्या उद्देनत म्हणटात पळय सगळे महाभारतांत. आणि कृष्ण हे भगवद्गीता खातीर तागेले माध्यमान सगळे जगत्याक ते गीते ज्ञान पुराजना दिता म्हणून सांगिल्लें आसा. सो लास्ट टायम आमी पळयलेलें की एका अध्याय सुरू जाता गीतेचे अर्जुन गांडीव सोडून सोडता जाल्यार ही गीता आयकून जातरी आपास उकळता म्हणून पळयत. सो गांडीव आमी लास्ट टायम पळयलें की एक प्रकार आमगेले एक दृढ मन की आम्ही देवाला अंश जावन आमगेले कसन एक धर्म आसा ते करशीत आसलें ते एक दृढ मनान मुखार सुन वचचें ते गांडीव ताचें एक प्रतीक म्हणून सांगीत. आनी ते केन्ना आमगेलें तें दृढ मन आमी तांतूं मागशयता ती चुकून पडटा ती तें भगवद्गीता ज्ञान आमी तें आयकल सिता गीता पठन केलें सिता ताचेर आमगेलें म्हणटात पळय आपास ती एक दृश्टी येता आनी ते आपास आमगेलें मन दृढ जातलें देवाल भक्तीन तूं मुखार सुन वचच्याक. आनी भगवद्गीतेन तूं एक प्रकार देव दाखोवन दिता की कसले परिस्थिती असो कोणाल्या जिवनांत तूं आनी ते आमकां दृश्य आशिल्ली परिस्थिती आतां मुखार सुन अशी कसले कश्ट सी दिसता जाल्यार ताचे मुखार सुन ते आमकां दिसशील आशिल्ली परिस्थिती मुखार देव आसा आनी देवाक आमगेली पुराजनाल खातीर प्रीत आसा आनी ते खंयचेय परिस्थितीन आमगेल आनी देवाल मध्येन तूं कसले जावचें साध्य ना म्हूण त्या प्रकारे देव भगवद्गीतेचें तें मेसेज सांगता. सो अशी मुखार सुन गेल सिता मागीर ते युद्ध सुरू जाता. युधिष्ठिरू मुखार सुन वचून पुराजनाले आशीर्वाद घेता भीष्म द्रोण कृपाचार्य आनी ते युद्धाच प्रारंभ जाता. सो आमी संक्षिप्त रुपारी अर्जुनाल खंय मुख्य भूमी आशिल्ली ते कुरुक्षेत्र युद्धाचे ताजी हे नेक्स्ट 1-2-3 सेशनांत आमी पळय. अर्जुन आनी भीष्म दोन्ही सायडा देखून पांडव आनी कौरव देखून भारी एक प्रकार युद्ध करता ती. अर्जुन कितकी कुरु सैनिकांक मारता तशींची भीष्मूय तशींची पांडव जनाल सायडा मस्त जनां मारता. त्या प्रकारार दोग जन योद्धा एक प्रकारार तांगेल्या सायडा खातीर एकदम शक्तिशाली जावन आशिल्ले योद्धा जावन ते दाखोवन दितात तांणी. आनी सूर्य दिवस जातरी भीष्म पितामहान इतले जनां मान सोडलेले ते पांडव सैनिकांक की ते पळोवन युधिष्ठिर एक प्रकार भिवन वता एका दिवस जातरी. आनी कृष्णाक सांगता की युधिष्ठिर ते सांजवाळ कॅम्पांत की हांव सांगिल्लें कृष्णा ह्या कुरू भीष्माक राबोवचें जायच ना म्हणून म्हाका फूड दोखून मनांत आशिल्लें की भीष्म पितामह कौरवाल सायडांत आसतना आमकां कसलें करूंक जायच ना म्हणून. आनी आज पळयल्यार ते तशी दिसता ताका राबोवचें जाता. आनी युधिष्ठिर अशी ओपनली वय सांगता की पळयल्यार आमी पळयता की भीष्माल विशय आसतना अर्जुनय सम लढाई करना तागेले खातीर ते भीष्माल खातीर ते प्रितेस पळय ताचे खातीर तो तागेले 100% दिना. आनी अर्जुन 100% दिना सी लढाईंत युद्धांत भाग घेनातल्यार भीष्माल ओट्टू आमकां कांय आश ना ह्या युद्धांत मुखार सुन वचीक म्हणटा पळय कांय होप ना
म्हूण सांगता तेन्ना कृष्ण युधिष्ठिरा सांगता की अर्जुना पळोवन अर्जुन थंय बगलेन राबून आयकता अशें की युधिष्ठिरा अशी युद्ध म्हळ्यार वैर तो जाता आसता एक दिवसाच कसन एक प्रारंभ जालो दिवसाच कसन ते जालना घटना ताजेरी मुखार सुनी तशी जातली म्हूण लेखून नाका आनी अर्जुना पळोवन कृष्ण सांगता की हे सूर्य दिवस मात अर्जुन पळात मुखारसून 100% दितलो म्हणून सो आतां पळोवया ते युद्धांत कुरुक्षेत्राचे की नेक्स्ट 10 दिवसां खातीर भीष्मची सुरे 10 दिवस आसता भीष्म हे युद्धांतू आनी 10 दिवस भीष्म ते कौरव जनाल सायडांतून एक म्हणटा सेंट्रल पॉयंट आशिल्लो म्हळ्यार ताणें तें युद्ध चलोवचें आशिल्लें म्हणून सांगयता सेनापती वय जावन आशिल्लो आनी मस्त सकट व्हड युद्ध जाता आसता कौरव आनी पांडवाचें जाल्यार आमी पळयत 3 व्हड युद्ध जे कुरुक्षेत्राचे म्हळ्यार अर्जुनाल आनी भीष्माल मध्ये अर्जुनाल आनी द्रोणाचार्याल मध्ये आनी अर्जुनाल आनी कर्णाल मध्ये ह्या 3 व्हड युद्ध म्हणून सांगयता आनी अर्जुनाल आनी कर्णाल युद्ध जालें सुद्दां एक प्रकार महाभारताचे ते कुरुक्षेत्र युद्ध जाल्ल्या म्हणकेची जाल्यार कर्णा मुखारसून आनी कोणी ते युद्धा वर न्ही कौरव सायडांतून सो आमी पळयत की युद्धांतू अर्जुन प्रॅक्टिकली म्हणटात पुरा कडेन आसतशिल्ले हेकडे तेकडे वता आसतशिल्ले खंय एक राबून ना म्हळ्यार खंय खंय तागे लग आसतशिल्लें थंय थंय तो वता आशिल्लो आनी पांडवाल खातीर कशी कौरव सायडा देखून भीष्म आशिल्लो तशींची पांडव सायडा देखून अर्जुन आशिल्लो मेन पॉयंट म्हूण सांगयता आनी दिवस जावन दिवस अर्जुन ते कौरव जनाल सैनिकांक ध्वंस करता आसता आनी ह्या सायड देखून पळयल्यार भीष्मूय ध्वंस करता आसता दोग जन एकल्याक हें करता आसता तांणी मदें मदें मेळटा ती अशी न्हय की अर्जुन आनी भीष्माल केन्ना लढाई जायना जाल्यार तांणी मुखारसून येता तांगेल स्वल्प वेळ युद्ध जावचे भितरी विंगड कोणी पुणी येता ती विंगड खंय आपयता ती ताका तांगेल कंटिन्युअसली केन्ना फायट जायना आनी ते कुठले तांगेल येता मुखार आशिल्ले ते फायट सिक्वेन्स कुठले चेंज जाता आनी अर्जुन खंय वता भीष्मदेव खंय वता सो तांगेल ते कंटिन्युअसली फायट जायना केन्ना युद्धांत आतां आमी सीधा 8 दिवसा वचा 8 दिवसांतू आमी पळयता की अर्जुनाक केन्नाय ते सुशर्मन आनी ते तागेल त्रिगर्त सेना तांणी लक्ष कटल्यान जन आसता ती तांणी केन्नायची म्हणटात पळय अर्जुनाक बिजी दवरतात तांणी आनी ह्या सायड येवचें जायना आनी त्या अर्जुनाले 4 बायल आशिल्लीं ती द्रौपदी सुभद्रा उल्लुपी चित्रांगदा पुरापशी गोत्त आशिल्ली पुरा जनाक अभिमन्यूची सुभद्रेले ओट्टू जाल्लो पुत्र अर्जुनाक मात उलुपी ओट्टू जाल्लो इरावान म्हूण आशिल्लें उलुपी नागकन्या आशिल्ली आनी इरावान तांगेल अर्जुनाल आनी उलुपी पुत्र इरावान तो एक भारी एक विशेष शक्ती आशिल्ली आनी त्या प्रकार आमी तें फुडें अर्जुनाल तें फुडेंच काणी आयकता आनी पळयल्यार उलुपीन मुखारसून येवन अर्जुनाल वार्डीक कोरका म्हूण तें सांगिल्लें आशिल्लें आनी तेन्ना तिगेल ते कुटुंबा जनाक नाग कुटुंबा जनाक कोणाक तेणी सांगनी आशिल्लें ताकाची एक प्रकार उलुपील भावाक खुशी नाशिल्ली की अर्जुनाल वार्डीक केलें म्हूण म्हळ्यार निमगी नासी जाल्लें तशी एक प्रकार आशिल्लें इरावानाक भारी चंदकून उलुपीन होड केलेलें जाल्यार ताका बिंगड परिवारा देखून पुराजन प्रिती दिता आशिल्ली तशी नाशिल्ली इरावानाक मस्त सकट शक्ती आशिल्ली आवसून दिलेलें आनी तो ते नागराज ते नागाचें ते राज्य देखून आशिल्लो ताका तें स्वाभावीक जावन तागेलें मस्त सकट शक्ती आशिल्ली आनी केन्नाय तो इंद्रप्रस्थ आसतना पांडव जनान इरावान उलुपी पुणी येनाशिल्ली जाल्यार इरावान केन्नाय इंद्रप्रस्थ येता आशिल्लो तागेले बाप सुख अर्जुनाक भेटचेक इतलें न्हय महाभारत ह्या वेळ उल्लेख आसा की विंगड कोणाक वचचें जाय न्ही जाल्यार अर्जुनान ते अज्ञातवास आसतना 1 वर्स स्वर्गांत आशिल्लो पळय तेन्ना इरावान केन्नाय येता आशिल्लो स्वर्गांत अर्जुना मेळचेक म्हळ्यार तागेले त्या प्रकार विशेष शक्ती आशिल्ली की ताण खंय वचचें येता आशिल्लें सो आनी अर्जुनाक केन्नाय भारी खूश जाता आशिल्ली म्हळ्यार अर्जुनाक तेन्ना पळयल्यार परिवाराचे विंगड कोणाक ताका भेटूंक जायनाशिल्लें स्वर्गांत तो एकलो आशिल्लो जाल्यार इरावान केन्नाय येता आशिल्लें ताका मेळूंक आनी तेन्ना अर्जुनान ताका सांगचें आशिल्लें की आतां हें अज्ञातवास हें पुरो जातरी मुखार कुरुक्षेत्रा युद्ध आसतलें इरावान आनी तेन्ना तूं भाग घेवका हें युद्धांत तूं आनी आमगेल सहाय कोरका म्हणून ताणें सांगचें आशिल्लें
त्या प्रकारे इरावानाले ते मस्त शक्ती आशिल्ली, सिद्धी आशिल्ली आणि तो बापसून सांगल्या म्हणके आज्ञा दिल्या म्हणकेची तो त्या युद्धांत भाग घेता आणि 8 दिवसू इरावानालांनी शकुनील 4 भाव आशिल्लीं ती तांगे लोटू लढाई जाता म्हणून सांगितलं आणि इरावानानं चार इंतू त्याग जना मारले की शकुनील भावाक आणि एकलं धावन वचून मागीर दुर्योधना सांगता म्हणून सांगितलं दुर्योधनाल खातीर तांणी पुरा माम आशिल्ली ती म्हळ्यार शकुनी आनी तागेले भाव 5 जण दुर्योधनाल माम आशिल्ली गांधारी भाव पुरा दुर्योधना भारी कोप येता म्हणून कळटा की इरावानान तागेले पुरा माम्मा मारल्या म्हणून आणि तेन्ना दुर्योधन अलंबुशा सांगता अलंबुश म्हळ्यार भारी एक शक्तिशाली राक्षस आशिल्लो आणि तो बकासुराल परिवारा देखून आशिल्लो बकासुराक भिमान मारलेलें आशिल्लें ताका तागेल परिवार आसा बकासुरा मारलेलें ताजे खातीर तो अलंबुश रिवेंज एक प्रकार एक म्हणटात पळय तागेलें रिवेंज घेवचे खातीर हे कुरुक्षेत्र युद्धांत येता आणि पांडव जेन्ना युद्ध करता म्हूण तागेलें आशिल्लें आणि केन्ना दुर्योधन सांगता की हे इरावानाक तूं मारका म्हणून तेन्ना अलंबुशाक भारी खुशी जाता की ताका एक चान्स मेळ्ळें ताका एक अवसर मेळ्ळें की पांडव जेन्ना परिवारा कोणाक हांव मार येता म्हणून अलंबुशालें साईज पळयल्यार एकदम व्हड आशिल्ली खंय आणि दोगां जनाले विशेष सिद्धी आशिल्ली आणि जाल्यार अलंबुश व्हड आसल्यार इरावानालें तें स्किल आनी स्पीड आशिल्लें आणि ताणें कितले की पण ताका स्पीडार वचून अलंबुशाल हात पाय कट करून सोडला के जाल्यार अलंबुशाले ते कशें आमी रामायणांत आयकतात पळय रावणाले ते सिद्धी आशिल्ले कितले पण तागेले माथी कट केल्यार आपास तागेले हात पाय आपास नवो जात आशिल्लो तशी ते अलंबुशाले ती सिद्धी आशिल्ली इरावानान कितले पण तागेले हात पाय कट केल्यार आपास तागेले नवो हात पाय येता आशिल्ले अलंबुशाले सो कितले पण ताका अशी तांगे लढाई जाता आसता आणि दोगां जनाले विशेष सिद्धी आसता न्हू विंगड कसं सिद्धीचे प्रयोग करता आसता ती आणि जाल्यार हें पुरा जाताना आमी पळयत की दोगां जनां तूं कोणाल चड एक प्रभाव म्हळ्यार पळयत आशिल्लें की अलंबुशा किंवा चड इरावानाल प्रभाव आशिल्लो जाल्यार इरावानान सकाळ देखून मस्त विंगड सकट लढाई केलेली त्या शकुनील भावा लोटू विंगड जना लोटू ताका इरावानाक चिक्के तो म्हणटा ताका पुरो जालें तो टायर्ड जावचे सूर जाता आशिल्लो आणि अलंबुश आनीक लढाई करता आशिल्ली ती सो एक प्रकार विशेष पुरा सिद्धी यूज करून तांणी वाऱ्यांत उडतात खंय आणि कसन नमुने प्रयोग करता ती मागीर ते लास्टान तुमी पळयत अलंबुश एक प्रकार एक व्हड हस्ती जावन येता खंय इरावाना मारच्याक तेन्ना व्हड हस्ती जाल सिता म्हळ्यार तो सगळें तागेलें शरीर एक हस्ते मणके करून सोडता त्या पळयल सिता इरावान एक व्हड सरप जाता खंय आणि ते इरावानाल ते निज स्वरूपाची कसले की तो नागूची तो हे एक जायंट एलिफंट जाल सिता इरावान एक जायंट स्नेक जाता म्हणून येता एक व्हड विशेष सरप जाता आणि ते तागेले सरप जाल्यार स्वरूप पळयल सिताक इरावानाल ओट्टू मस्त सकट तागेले ओट्टू सैनीक आशिल्लीं ती ते पुरा घोड्यार बैसून आशिल्लीं ते सैनीक इरावानाल सैनीक तांणी दिसता आशिल्लीं मनशां मणकेची जाल्यार इरावानाल ते नागात स्वरूप पळयल सिता ते इरावानाल ओट्टू आशिल्ले सैनीक पुरा नागा मणके जाल्लीं ते म्हळ्यार तांगेले ते नागास ते स्वरूप पुरा जनाल भायर आयले म्हणून सांगिता आणि नागाल स्वरूप पळयल सिताक तो अलंबुश आशिल्लो आतां तो व्हड हस्ती आशिल्लो न्हय जाल्यार हस्ती देखून तागेलें स्वरूप आतां गरुड जाता खंय आणि गरुड म्हळ्यार ते नागा धरून मारतलोच तो गरुड म्हळ्यार ताका ते गरुड स्वरूपान इरावानाल ओट्ट आशिल्लें पुरा ते नागशी जावन आशिल्लें अलंबुश तांकां एकल्यांक मारू सूर करता खंय आणि ते तागेले परिवारा जनाक पुरा ते गरुड रुपार तो अलंबुश मारचे पळयल सिता इरावानाक एक प्रकार म्हणटात शॉक जाता म्हणून सांगता आसत आणि ते शॉक जालेले आणि तो ताका पुरोवय जालेले तेन्ना तो स्वल्प एक क्षणा खातीर स्तब्ध जाता स्टन्न जाता म्हणटात पळय कसले की हागेल गरुड स्वरूपार तो पुरो नागा मारतास की तागेले ओट्ट आशिल्लें तेन्ना ते क्षणभरा खातीर इरावान स्तब्ध जाता म्हणून सांगिल्लें आसा आणि ताणें ते स्तब्ध जावन आसतना अलंबुश ते पळयता आणि त्याच समयार इरावानाल गळ कट्टून सोडता म्हणून सांगिल्लें आसा ते गळ कट्टून थंयची मारता म्हणून सांगिल्लें आसा
आणि हे कुठले न्यूज अर्जुना मेळटा आणि अर्जुनान ते आयकलसिता अर्जुन त्या दिवस 8 दिवस ते ताका न्यूज मेळसिता युद्ध करचे बंद करता म्हणून सांगितलं आणि आपास तागेले कॅम्प वतके म्हणजे त्या दिवसा युद्ध आनी समाप्त जायनी जाल्यार अर्जुनाक म्हणटात पळय ती भावना नाशिल्ली ते ताका न्यूज आयकल पळय की रावणान मारले म्हणून तेन्ना तो युद्ध बंद जावची पशी फुडेंची अर्जुन एक प्रकार दुःखान युद्धभूमी सोडून कॅम्प वता म्हणून सांगिल्लें आसा आणि वता वता ताका पुरा अर्जुनाल मनान ते तासतकय इरावनाल हें मृत्यू आयकून कसले दोळते हें दुर्योधनाक हांव जिवीत सोडलेलें ताका मान सोडलें जाल्यार हो दिवसूय पळोवचें मेळनाशिल्लें आमी कसन नमुने ताका चांग रुपार तागेल्याक वत्ता आशिल्लीं ती कृष्णान ताका सांगिल्लें 5 गांव दितात तुका शांतीदूत जावन गेल्ले दुर्योधनाक मर्यादस्व तागेलें तें एक व्यक्तित्व की आमी तागेले वटू उलोवचें वता आशिल्लीं हांव ताका तेन्ना मान सोडूंक आशिल्लें तेन्ना हे दिवस पळोवचें मेळनाशिल्लो म्हूण अशें पुरा मनान तूं अर्जुनाल पुरा विंगड विंगड थॉट्स येता म्हूण सांगिल्लें आनी त्या दिवसू आणि त्या 8 दिवस दुर्योधनाक भीमान सम्मा मारलेलें म्हळ्यार मारून घालनी जाल्यार मस्त मारलेलें ताकाची भीमाक दुर्योधनाक मस्त एक प्रकार म्हणटात पळय इन्सल्ट जालेलें त्या दिवसू म्हळ्यार ताका रथार दोखून पाडयलेलें तागेलें कवच कुडकी करून सोडलेलें भीमान ताकाची त्या दिवसू दुर्योधन 8 दिवस कॅम्पार रात्री वचून सांगतकय भीष्माक की आनी पूर जाल्ली हें भीष्माक आनी पुणी तूं कसनेपुणी कोरका म्हणजे हें म्हळ्यार त्या दिवस ताका भिमान मस्त पेट्टो मारलेलो कसनेपुणी कोरका हें आतां मस्त जालें हांगा येयलें म्हणून कसनेपुणी तूं कोर न्ही हें युद्ध समाप्त कोरका तुगेली शक्ती दाखोवका म्हूण तो भीष्म पितामह सांगता दुर्योधन तेन्ना तागेलें तें एक दुर्योधनाल तें एक उलोवचें आनी ताणें सांगचे लेकारी भीष्म कुगले थंय कॅम्पान तागेले त्या टेंटा भितर ज्ञाना बसतकय आनी 5 बाण घेतकय आनी कशें की एक मंत्रोच्चार कोरून तें तांतू तें 5 बाणा भितर कशें की विशेष शक्ती जावची तशी तो प्रयोग करता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तो सांगतकय भीष्मदेव हे 5 बाणान हांव 5 पांडवांक फाल्यां मारता म्हूण सो त्या प्रकारार जाता म्हूण सांगिल्लें आनी त्या दिवसूचे 8 दिवस कॅम्पान तूं पांडव जनाल कॅम्पान तूं युधिष्ठीर त्या दिवसाच कसन कसन जाल्लेलें तागेले पुरा मेन कोण सैनीक आसा ती जनरल्स आसा ती सेनापती जन आसा तागेले तांकां तो सांगता आसतकय आनी सांगतकय आयचे दिवस पळयल्यार भिमान कशी दुर्योधना मारलेलें ताचेन त्या प्रकार तांणी एक प्रकार म्हणटात पळय सायकोलॉजिकली वीक जाल्लीं ती आनी अर्जुनान सगळो दिवस कितले सकट तांगेले सैनिकां मारलां आतां अशें दिसता आसा युधिष्ठीर सांगता की आम्ही पॉवरफुल असतात तांगेल्या की ना जाल्यारीची असल परिस्थितीत आम्ही पळयत की कौरव जन कसं प्लॅनिंग करतात म्हणून सांगू जायना आम्ही प्रिपेर्ड असू का म्हणून ते जनरल एक ते सांजवाळ मेळटरी युधिष्ठिरान ते सांगचे आशिल्ले पुरो विशय सांगता आशिल्ले जाल्यार त्या दिवस पळयल्यार कृष्णूय आशिल्लो तांतू जाल्यार पळयल्यार अर्जुन ना थंय मागीर कृष्ण पळयत की अर्जुन खंय आसा पा म्हणून मागीर ते कॅम्पा दुखून चिक्के भायर पळयता अर्जुन काळखांत ते क्लोरा ब्लाके म्हणटात पळय थंय पळोवन कसं की मनां लेखून आनीकय तागेले मनान तांची इरावना विशयी गुंता आसा तेन्ना कृष्ण थंय येवन अर्जुनाच्या खांद्यार हात दवरतकय आनी सांगतकय हे पार्थ तुगेले पुत्र इरावन आशिल्लो पळय भारी व्हड ताणें एक कार्य करून दाखयलेलें आसा ताण सगळ्या आमगेले परिवाराक पांडव परिवाराक कीर्ती पावस तशें ताण लढाई केलेली आसा ताका तूं तागेले विशय दुःख पावू नाका ताण तुगेलें नांव सगळ्या परिवाराक नांव वैरी वस्त तशी ताण लढाई केलेली आसाची आणि आत्ता ह्या समयार म्हळ्यार त्या दिवस तो युद्धभूमी वय सोडून चमकलो ताका ते कृष्णाक ते म्हणटात पळय ते सम दिसना आशिल्ली ताका ताणें सांगिल्लें कृष्णान की आतां हें पुरो असल विशय मना घेवन बसचें तसल न्हय हें म्हळ्यार ताण तागेली कीर्ती पाविल्लो आसा जाल्यार ह्या समयान तूं युधिष्ठिराक फुल्ल सपोर्ट दिवन आमी ते कुरुल कौरव जनाल वटून ते युद्ध कोरका आनी आम्ही विंगड कसं मना योजना आमगेले ते धर्माच मार्ग आमी सोडू ना म्हूण कृष्ण सांगता तेन्ना अर्जुन मागीर गुंतकय आनी तागेले दोळ्या पळयल्यार दोळ्या पुरा दोळ्यान तूं म्हणटात पळय उद्दा भोर नासता म्हणटा अश्रू ते इरावना विशय थिंग लोगून तो दोळ्या देखून ते उद्दा पुसून कृष्णा पांय पडतकय आनी सांगतकय की हे केशवा मेल कसन भाग्य आसा बा की
तुंची मेगेल लागीं येवन म्हाका कसं कोरका कसं कोरना सांगता कसं नाही जाल्यार म्हाका इरावानाल विशय आतां उडगास विसरचे जायच ना जाल्यार तूं म्हाका येवन मेगेल आपास मेगेल धर्म कसं नाही आणि मुखारसून कसं कोरका तूं म्हाका सांगिल्लें आसा म्हूण हे केशवा मेगेल कसं भाग्य म्हूण तो कृष्णा सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा त्या समयार आनी तांगेल उलोवन जातरी अर्जुन मुखारसून वता तागेल कॅम्पा वचचे खातीर तेन्ना कृष्ण सांगता आनी एक विशय आसा आजच्या दिवसाक म्हळ्यार तूं आतां रेस्ट करचें न्हिदोवचे वचचे फुडें एक काम करचें आसा तूं हांव सांगता तुका म्हूण तेन्ना अर्जुन सांगता कसं नाही देवाक म्हूण तेन्ना तो सांगता तूं आतां कौरव जर्नल कॅम्पा वचुका आनी दुर्योधना सांगता की भीष्मान दिलेले 5 बाण ते म्हाका दी म्हूण तेन्ना अर्जुन लेखता कसं सांगता आसा देव तेन्ना देव सांगता तूं गोतस न्हू ते काम्यवनान तूं गंधर्व जना लोटू लढाई जालेली ते गंधर्व जना लोटू लढाई जाताना दुर्योधनाक तांणी बांदून घालोलो आनी तेन्ना तूं ते गंधर्वा वट्टू युद्ध कोर न्हू दुर्योधन कोण बंदी जावन आशिल्लो ताका सोडयलेलें तुवें आनी तेन्ना दुर्योधनान ते क्षत्रीय गर्वान तेन्ना सांगिल्लें हे अर्जुना तूं कसन जावका सांग हांव तुका दिता म्हूण म्हळ्यार तागेलें तें एक प्रकार तागेलें जीवन दान जाल्या म्हणके जालें त्या गंधर्व जनान ताका अपमान करून एक पशु म्हणके बांदून घालोलो सांगील वय जाल्यार अर्जुनाल मनांत केन्ना नाशिल्लें की असल दिवस येतलो की ताण दुर्योधनाल्या वचून निंगूका पडटलें की ताण सांगील तें उत्तर कसन जावका तें दिवका म्हूण जाल्यार अर्जुनाल मनांत दुर्योधनाल्या वचची तशी अर्जुनाल मनांतू ना कसले की तागेली भावना अशी आशिल्ली जाल्यार ह्या समयार वय कृष्णान सांगला ना कोरका तागेल भावन सायडा दवर न्हू अर्जुन कसले शस्त्र नाशी घोड्यार बैसून वता म्हूण सांगिल्लें आसा कॅम्पान आतां आमी ऑफकोर्स असल पुरा आतां मॉडर्न डे युद्धांत इमॅजिन करूं जायना की शत्रू जन एक कॅम्पा वता ती म्हूण जाल्यार त्या समयार अशें पुरा जाता आशिल्लें की सांजवाळ एक प्रकार युद्ध जालें दिसता पुरा जन एकल्या मेळू कॅम्पा वता आशिल्लीं उलयता आशिल्लीं कसं की मस्त जना तांगेली गुर्ताच आसता आशिल्लीं फ्रेंड्सय आसता आशिल्लीं ताका दिवसा वेळा युद्ध केल्यार वय सांजवाळची तांणी एकल्या मेळूक वता आशिल्लीं आनी दोनी सायडा एक प्रकार डिसिप्लीन आशिल्लें आनी ते डिसिप्लिना कारण म्हळ्यार भीष्म पितामह दोनी सायडाक भीष्म पितामह भंय आशिल्लें आनी भीष्म पितामह ते कुरुक्षेत्र युद्धाचे कसे रुल्स रेग्युलेशन ते पुरा फॉलो जावच तशी ताण ते युद्ध चलयलेलें आशिल्लें ताका भीष्म पितामह युद्धांत आसता ते कसले रुल्स ब्रेक जायना ती नॉर्मली शिस्तेर असतात जनरली आनी हे क्षत्रिय जन तेन्ना त्या समयाचेर तांकां मरणाचे कांय भंय ना ते युद्ध म्हळ्यार तांगेले ते करचे एक प्रकार तांगेले एक स्वभाव आनी एक कर्तव्य म्हूण आसता आशिल्लें आनी तांकां मृत्यूचे भंय नाशिल्लें सो त्या अर्जुन मागीर त्या कॅम्पा वता तेन्ना दुर्योधनाले ते 5 बाण आशिल्ले आनी आश्चर्य जाता की दुर्योधना रात्रीचे अर्जुन कशें आयला म्हणून आनी दुर्योधनाल ते एक डिप्लोमॅटीक स्वभाव आसचे न्हू उलोवच्यान तूं आयल सिता अर्जुना बसकर येतके आनी सांगतके हे अर्जुना तूं कसन जावका तुका हस्तिनापुरा राज्य जावका जाल्यार सांग हांव दिता तुका आतां म्हूण म्हळ्यार ताका गोत्त आसा की अर्जुन घेयच ना म्हणून अशी न्ही की तागेले ते अतिथ देवो भव म्हूण तशी तागेले मनान ना तें जाल्यार तागेले ते एक डिप्लोमॅटीक वे ऑफ उलोवचें म्हळ्यार ताका गोत्त आसा अर्जुन घेयच ना म्हूण तेन्ना अर्जुन कुटले सांगता तुगेले देखून हस्तिनापूर राज्य आनी हेसर पुरा उलोवका जाल्यार कृष्णान शांती दूत येवन जावन तुका सांगता ह्या पुरा उलोव येता आशिल्लें आत्तां मुखारसून आत्या पुरा उलोवन कांय ना म्हूण जाल्यार अर्जुन सांगता ते काम्यवनांत तूं गंधर्व जना लढाई करता तूं म्हाका एक पंदा सांगिल्लें न्हय तूं कसन जावका हांव तूं दितलो म्हूण वय तेन्ना दुर्योधन सांगता सांग कसन म्हूण तेन्ना अर्जुन सांगता ते तुगेले ते 5 बाण आसा पळय भीष्मान दिल्लेले ते म्हाका दी म्हूण दुर्योधनाक एक शॉक जाता म्हळ्यार हें कशें बा म्हळ्यार भीष्म देवाक आनी दुर्योधना सोड दुर्योधनान आनी भीष्म देवान विंगड कोणाक सांगनी हे 5 बाणा विशय अर्जुनाक कशें कळ्ळें बा म्हणून आनी इतलो शॉक्ड आसता तो म्हळ्यार कसं करचें म्हूण कळना 5 बाण काडून दिता अर्जुनाक आनी दुर्योधन आनी अर्जुन मुखार कांय उरलेनासी म्हणटात पळय बाद सरता थंय देखून तेन्ना दुर्योधन निमगीत की तूं कशी कळना बा म्हूण म्हळ्यार तागेले तो इतले आनीकय शॉक आसता तो अशी कशें जालें कशें कळ्ळें म्हूण
तेन्ना कोण सांगलें तुका म्हूण? तेन्ना अर्जून सांगता कृष्णान सांगलें म्हणून. अर्जून हांसून ताका पळोवन वता म्हूण सांगिल्लें आसा. तेन्ना दुर्योधन तागेले म्हणटात पळय हाताक अशी फिस्टां मारून मान घेता कृष्ण देव दिसता म्हूण दुर्योधना दिसता ताका कशी कळना बा म्हूण. सो आमी पळयत हे 5 बाण नातिल्ले भिष्माले आशिल्ले जाल्यार खंडीत ते 5 पांडवांक मृत्यू जाता आशिल्लें म्हूण आमी पळयत. आनी कशी कृष्णान सांगचें आसा पळय भगवद्गीतांत कौंतेय प्रतिजाना ही न मे भक्त प्रणश्यति. म्हळ्यार खंयच्याय प्रकारार देव तागेल्या भक्तांक सोडून घालना पूण कृष्णान आज ही आपास दाखोवन दिल्लें आनी त्या प्रकार ते 5 बाण येता म्हूण पळयत. आनी मागीर दुर्योधन वचून भीष्मा सांगता यशस्वी जाल्लें अर्जून आयलो आनी ते 5 बाण घेवन चमकलो म्हूण. तेन्ना भीष्म मनांतू हांसता हें कृष्णान केल्लें म्हूण. म्हळ्यार मन म्हळ्यार भीष्माक देवाल खातीर इतली भक्ती आसा की अर्जून हें आयकल सुद्दां भीष्म मनांतू आसता देवा तूं तुगेल्या भक्तांक सोडून घालना ज्या वेत हें अर्जुना पेटोवन 5 बाण घेतले न्हू तुवें म्हूण. जाल्यार भायर दाखोवन भीष्म कोप आयल्या म्हण दाखयता आनी 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 हांता स्वाभावीक रुपार दुर्योधनान लसन कसन उतरून आसा खंयच्यान भीष्म देवाक कोप येता आनी भीष्म देव सांगता फाल्याच दिवसान तूं अर्जुना हांव मारतलोची म्हूण. अर्जुनान जिवीत व्हरची म्हळ्यार एक्क कारण आसतलें कृष्णान युद्धभुमींत येवका म्हूण. तेन्ना मात तो जिवंत आसतलो न्हय जे अर्जुनाक फाल्यां मृत्यू दाखोवन कोणाक राबोवचें जायना हांव मारतलोची म्हूण. आनी नेक्स्ट डे एक प्रकारार हें आयकल सुद्दां म्हणटात पळय पांडव कॅम्पान तुवें न्यूज वता म्हूण सांगिल्लें आनी तांणी एक प्रकारार कसन जातला बा म्हूण. आनी भीष्म त्या दिवस 9वा दिवस एक प्रकार लढाई करता तांणी पुरा जन स्टन्न जातात म्हणटात पळय पांडव सायडान तूं कसनय करूं जायना. जाल्यार कृष्ण अर्जुना सांगता की हे अर्जुना आज तुगेलें 100% दिवका आज आमगेले डे ऑफ ऑनर म्हणटात पळय तुगेले ते कीर्ती वस्त दिवसू आज भीष्मान तुका मारता म्हूण सांगिल्लें आसा तूं आज तुगेले सायडा दाखोवन लढाई करका म्हूण. जाल्यार अर्जुनान मन इतलें सौम्य आसा ताका भीष्मा भीष्मा पळयले सुद्दां ताका असल पुरा सानपण दाखोवन अशी उडगा आसता कसं की भीष्मा म्हणटात पण पांयार बसून होड जालेलो अर्जुन तागे लायफान तूं एवरी टायम भीष्म देवान जिवनान तूं ताका कसन करका म्हूण सांगचें आशिल्लें आनी 5 पांडवान तुलें पुरा पशी चड प्रिती दिले म्हणटा पळय भीष्मान अर्जुनाकची. सो अर्जुनाल आनी भीष्माल म्हळ्यार भीष्मदेव अर्जुनाल खातीर एक प्रकार बापूसू आशिल्लो एक प्रकार गुरू म्हणके पळय स्वभाव आशिल्लो आवसू बापूस पुरा म्हणटात पळय त्या प्रकाराचे एक तांगेले एक संबंध आशिल्लो भीष्माल आनी अर्जुनाल. ताका अर्जुनाक भीष्मा पळयले सुद्दां तागेले ते विंगड जनाल तो कशी लढाई करता पळय तागेले 100% दिवन ते लढाई करचें साध्य ना. सो आपास भीष्मान अटॅक केले सुद्दां अर्जुन लढाई करता जाल्यार तागेले 100% दिना. हे लढाईन तूं पुरा जेन्ना कोत्ता आसा की आज भीष्मदेव अर्जुना मारूं ट्राय करतलो म्हूण आनी मस्त सकट जन पांडव सायडा दाखोवन व्हड योद्धा येतात की भीष्मा लोट लढाई करच्या जाल्यार भीष्म तांकां पुरा जेन्ना धांवडोवन सोडता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी मागीर भीष्म खूब योश तशी म्हणटात पळय तसर पुरा आतां युद्धांत करता. अर्जुनाल घोड्याक मारता बाण नॉर्मली घोड्याक मारना ती आनी कृष्णाल सायड बाण मारूं सुरू करता म्हूण सांगिल्लें आसा. हें पळयतर वय पळय अर्जुन मनांत परिणाम चेंज जायना आनी ताका भीष्मा पळयल्यार पळय 100% दिवचें जायना. आनी भीष्म कशी एक प्रकारार ते मूड आशिल्लें पळय मारूं घालतलो त्या पळयले सुद्दां कृष्ण एक प्रकार एकदम सिरियस जाता म्हळ्यार आनी हांव मदें येयनातल्यार खंडीत अर्जुनाल मृत्यू आज जगतलीची म्हूण आनी हांव राबूं जायना म्हूण आनी ಸ್ವಲ್ಪ काळ मध्ये हांव कसलें करनातलें खंडीत अर्जुना मारतलो म्हूण. तेन्ना त्यांची आमी ते पळयत आमी भीष्माल विशीं सिरीज करतना हाजे विशीं विवर्सून उलयलेलीं आसा ती तुमी ते पळयत युट्यूबार घटने विशीं व्हड विशय आसा आनी तो भीष्माल विशीं तागेले मनांत कसन आशिल्लें आनी देवाल आनी भक्ताल म्हणटा युद्ध कशें जाता त्या पुरा विशीं आमी डिटेलान डिस्कस केलेलें आसा. जाल्यार आयचे दिवस आमी अर्जुनाल मनांत कसन आशिल्लें त्या प्रकार लढाई पळोवया. आनी तेन्ना कृष्ण
आमको तसं तुम्ही या चित्रांत पळयल्या म्हणजे रथ हाड दोकून देव न्हू तागेले कसले शस्त्र नासल्यारी एक रथाचे रथाचे हे व्हील काढणू ते चक्र काढणू अर्जुन भीष्मा मारू वत्ता म्हणून सांगितलं असं आता अर्जुनाल मनान तू पळयते कसं जाता असं म्हणून अर्जुनाक तागेले भीष्म पितामह कसं जाऊ का म्हणून तो तागेले 100% दिवन लढाई करनाशिल्लो जाल्यार आता हे कृष्णान तोक पळोवन रथा चक्र काढणू भीष्मा मारू वची पळेल सिद्धाक अर्जुन म्हणतात पळय एक प्रकार शॉक जाता आणि अर्जुनाक ते मन येता की तो तागेली ड्युटी करनातील निमित्त आज असल अवस्था जाली की कृष्णान ऍक्च्युअली वचन घेतिल्लें की तो युद्धान तू शस्त्र उखलना म्हणून मिगेल निमित्त असल परिस्थिती जाली मू की कृष्णाक तागेले वचन सोडून शस्त्र उखळका पडलें शस्त्र उखळणी एक रथात चक्र उखळलें जाल्यार असल एक परिस्थिती आयिल्ली म्हणून आणि कुडले मनात तागेले मनात ते परिणाम जाता आणि ताका दिसता की आनी मुखार सून अशी सांगतली ती की कृष्णान तागेले वचन पालन करनी म्हणून आणि अर्जुनान अशी जाताना अर्जुन अशी काही बैसनी की असो आता कृष्ण कशी चक्र घेऊन गेला न्हय तो कृष्णूच भीष्मा मारतला हांव खाली नुस्ता बसता कसले की भीष्मा कशी म्हाका मारची नाका म्हणून ना तशी मना वचची न्ही ताका अर्जुनाक येदोळ तें तागेले मनान तशिलें की भीष्मान म्हाका मारल्यार येडना हांव भीष्मा मारना म्हणून अर्जुनाल मनान तशें आशिल्लें जाल्यार आतां आमी पळयता अर्जुनान मनान तागेले विशय ताका कसले तागेले केन्ना ताका अर्जुनाक म्हणटात पळय तागेले विशय ताका कसले केन्ना लेख करना जाल्यार आतां समय अशी आयला परिस्थिती की कृष्णान आतां नांव वायट जातलें म्हणून तागेलें वचन सोडतलें न्हय ताका आतां कृष्णान तांणी पुरो क्षत्रिय न्हय कृष्णान तें वचन सोडलें म्हळ्यार ते क्षत्रियां खातीर तो व्हड विशय आणि अर्जुनाक दिसता की कृष्णाक देवाला मेगेल खातीर कितली प्रीती आसा म्हूण आपास देवान दाखयली म्हणून की तागेले दिलेलें वचन तागेलें नांव वायट जाल्यार येडना जाल्यार तो अर्जुना रक्षणा खातीर रथ हाड दाखोवन ते चक्र घेवन भीष्मा मारू वता म्हणून असल पुरा तागेले मनांत येता आशिल्लें आनी ह्या पुरा मनांत येताना अर्जुन वय रथ हाड दाखोवन उडकी मारून धांवन वतके कृष्णा धरूक आनी कृष्णा धोर न्हू सीधा उडकी मारून कृष्णाल जांगे धरता म्हणून सांगिल्लें आसा जाल्यार कृष्ण इतलो कोपार असके म्हळ्यार भीष्मा पळोवन तू मेगेल अर्जुना मारू वतवे तू मेगेल अर्जुना मारू वतवे हांव तुका सोडना म्हणून म्हळ्यार कृष्णाक तशी कोप आयला के तेन्ना अर्जुन कृष्णाक रोवन रोवन प्रार्थना करता आसके हे केशवा हे कृष्णा तुगेलें वचन सोडनाका रे तूं तुगेलें वचन सोडनाका हांव लढाई करतलो भीष्माक हांव आतां लढाई करता हांव म्हगेल 100% लढाई करतलो भीष्माक तू मारू वचू नाका तू तुगेलें वचन सोडनाका म्हूण घडी घडी सांगता आसता के जाल्यार कृष्ण आतां इतलो कोपार आयिल्लो आसा की अर्जुनान कसन सांगिल्लें आयकना आनी मुखारसून वता आसके अर्जुन कृष्णा जांगी धरून कशीपणी कोण राबोवचे ट्राय करता आसा जाल्यार वय अर्जुन मुखारसून वता आसके मागीर अर्जुन एक समय अशी करता की कृष्णा जांगी धरून दोन्ही पाय एक पंता वाऱ्यार उखळतके मागची सायडा दाखोवन आणि दोन्ही पाय एक पंता उखळू मागची सायडा दाखोवन अशी खोंडिल्या म्हणजे नेला भितर तागेले दोन्ही पाय घालतके आणि ताण दोन्ही पाय नेला घट्टी मारलेले पेटा थंय फोंड जातके आणि त्या फोंडा भितर दोन्ही पाय घालून आत्ता कृष्णा ते राबोवचे ट्राय करतके आणि आत्ता घट्टी धोवन धोवन कशीपणी कृष्णा राबयता म्हणून सांगिल्लें आसा आणि अर्जुन कृष्णाले दोन्ही चरण धरून प्रार्थना करतके हे कृष्णा दोळ्या दाखोवन उद्दा येतास के अर्जुना हे कृष्णा तू तुगेलें उत्तर सोडनाका हांव भीष्माक लढाई करता आणि हांव त्या भीष्माक पराजित करता हांव तुका वचन दिता म्हणून एक प्रकार अर्जुन ताका सांगतके जाल्यार आमी हे घटनेंत पळयत की कशी भीष्माल खातीर अर्जुनाल प्रीती आशिल्लीची जाल्यार देवाल खातीर भक्ती आनीकय चड आशिल्ली ताजे की ना म्हूण पळयत सो आयचे दिवस 9वा दिवस जाता आनी धांचे दिवस सूर जाता आनी धांचे दिवस दुर्योधन आपास सांगतके आज तुका मारू जायनी म्हूण दुर्योधन भीष्मा सांगतके जाल्यार भीष्म सांगतके फायचे दिवस अर्जुन म्हणजे हांव आसतलो म्हूण आमी दोगां जाणां मदीं एकलीं आसतलीं ती म्हूण युद्धांत आनी त्या दिवस
9वाचे दिवस रात्री भीष 5 जण पांडव भीष्मा भेटच्या वता ती म्हणून सांगितलंस की आणि भीष्माक युद्धापशी फुड्याची युधिष्ठिरान निमगेले भीष्माक की तुगे लोट लढाई करचे तू कोणी पराजित करू शकतल तू आमकां वाट दाखव का म्हणून ताका युधिष्ठिर सांगता काय भीष्माक की आता समय येईल आसा तूंय आमकां सांगता की तू पराजित कशी करू येता आमी म्हणून तेन्ना भीष्मदेव सांगता की फाल्यां लढाई करताना तुम्ही शिखंडीक मुखारसून दवरया ती अर्जुनान मागशे सुका शिखंडीन मुखार आयल्यार हांव त्या दिकान बाण मारना म्हणून आम्ही एक प्रकार पळयल्यार ही अर्जुना खातीर एक अर्जुनाल क्षत्रियाचे अपमानच सी कसले की अर्जुनाले ते कॅपॅसिटी आसा भीष्मा लढाई करूंक अशी शिखंडी मुखारसून दवरून अर्जुना लढाई करची कांय अगत्य ना एक्चुअली अर्जुनाला ते कॅपॅसिटी आसा भीष्मा लढाई करूंक जाल्यार ह्या समयार कृष्णाले मनांत कसं आसा आनी तागेले भीष्म पितामहाले एक मनांत आसलो की शिखंडी मुखारसून आशिल्लें ताका लढाई डिफीट जाता ताका अर्जुनाक दोग जनाले एक म्हणटात पळय कीर्ती दवरता की भीष्माक पळय लढाईन तूं पराजीत जाल्लो कसले की शिखंडी मुखारसून आशिल्लो म्हणून अर्जुनान ताणें जावन भीष्माक वय पराजीत करूं येत आशिल्लें अर्जुनाले शक्ती आशिल्ली शिखंडीन मुखारसून रावूंका म्हणून नाशिल्लें जाल्यार ह्या विशयांत आमी पळयत की भीष्माल कीर्ती वाडली की शिखंडी आशिल्ले निमित्त भीष्म पराजीत जाल्लो नजे ताका कोणी मारूं जायनाशिल्लें म्हणून ताका ते अर्जुनाल मनांत आशिल्लें की भीष्माल कीर्ती ह्या घटनेन वाडोवका म्हणून ताका ताणें ते शिखंडी मागशी राबून लढाई केली अर्जुनाक कांय अगत्य नाशिल्लें शिखंडील मागशी लढाई करूंक जाल्यार आमी पळयत की अर्जुनाल मनांत आशिल्लें की भीष्म पितामहाल कीर्ती वाडोवका म्हणून सो त्या दिवसू पुरा कडेन न्यूज जाता आणि दुर्योधन आणि पुरा जनाक वय कळटा की शिखंडी आतां मुखारसून येतलो आणि शिखंडीन मुखारसून आयल्यार भीष्म लढाई करचना म्हणून ताका दुर्योधन आणि पुरा जन तागेले सायड आशिल्ले पुरा योद्धात आणि प्लॅनिंग करतात की आमी शिखंडीक भीष्मदेवाला येद्रा येवचें सोडून नजे म्हणून जाल्यार शिखंडी आणि अर्जुन आसत न्हू कसले की शिखंडी वय व्हड योद्धा आशिल्लो जाल्यार हांणी पुरा म्हणटात पळय अथिरथ अधिरथ हांगेल मुखारी शिखंडील तितले कांय पावर नाशिल्लें शक्ती नाशिल्ली ताका धांचे दिवसू शिखंडी येवन भीष्मान मुखार येता म्हणून सांगिल्लें आसा कितले की ताका प्रयत्न करता ती ताका मुखार येवचें नज म्हणून जाल्यार अर्जुन ते क्लियर करून शिखंडीन भीष्माल येद्रा येवच तसली ती परिस्थिती करता म्हणून सांगिल्लें आसा आनी शिखंडी येवन भीष्मा सांगता काय तूं अधर्मा सायडार आसा भीष्मा हांव तुका मारता म्हणून तागेली विंगड काणी आसा आमी ते फुडें पळयलेलें आसा अंबा जावन आसता तो फुडें जन्मान तूं आतां भीष्म ताणें चॅलेंज केलें दिता शिखंडीन ताका पळयनातल्या मणके करता म्हणून सांगिल्लें आसा आनी त्या टायमार दुर्योधन आपास पुरा जना पेटयत काय लढाई करयात म्हणून जाल्यार अर्जुन पुरा जना ध्वंस करून धांवडयता म्हणून सांगिल्लें आसा आनी शिखंडी आतां येद्रा राबून भीष्मा बाण मारचे सूर करता म्हणून सांगिल्लें आसा भीष्म ताका रिस्पॉन्ड करना आनी दुशासन येता थंय कशी पुणी कोण म्हळ्यार दुर्योधन दुशासना पेटयता आनी अर्जुना मारूं सूर करता ह्या पण अर्जुनाची पेट्ट पडटा म्हणून सांगिल्लें आसा दुशासनान जाल्यार अर्जुनाक पेट्ट पडले सुद्दां कुरुजन पुरा म्हणटात म्हळ्यार तांगेल कशें की व्हड काम जालें म्हळ्यार अर्जुनाक तांकां मारूंक वय कसलें करूं जायनाशिल्लें ताका ह्या पण दुशासनान चिक्के पेट्ट पडले सुद्दां भारी पुरा जना खुशी जाता काय मारलें म्हणून जाल्यार अर्जुना अशी कोप येता की ताणें म्हणटात पळय मागशी बाण मारलेले पेट्टा दुशासन तागेले रथार दोखून पडता खंय आनी थंय दोखून धांवन वता म्हणून सांगिल्लें आसा आनी तशींच विंगड कोण येता ती अर्जुन तांकां बाडोवन सोडता आनी तेन्ना धांवन वता ती म्हूण पळयता सो कितले केल्यार वय शिखंडी आनी भीष्मा मध्ये कोणाक येवचें सोडना अर्जुन जाल्यार शिखंडीन कितले बाण मारल्यार वय भीष्म देवाक कसलें जायना म्हूण पळयता आतां अर्जुन शिखंडील मागशी दोखून राबून भीष्मा वयर बाण मारूं सुरू करता आतां भीष्माक अर्जुन दिसता जाल्यार शिखंडी येद्रा आशिल्ले निमित्त भीष्म अर्जुना वयर बाण मारना म्हूण आमी पळयता आतां ह्या म्हणटात पळय कौरव जनाल खातीर इतले टेन्शन आशिल्लें ह्या सिच्युएशनार कसलें की तांगेल खातीर भीष्म पितामहच मेन कौरव जनाल खातीर तांगेल खातीर म्हणटात पळय मेक ऑर ब्रेक मोमेंट भीष्म देवाक कसलें जाल्यार म्हळ्यार तांगेल म्हणटात पळय जाल्लें म्हणून तांगेल खातीर तशें त्या प्रकार एक परिस्थिती आसा आनी आतां पळयल्यार भीष्माल आंगार पुरा बाण लागचे सूर जाता की अर्जुनाले
हे पळयल्यार एक्चुअली हो दिवस तांचे दिवस सगळे कुरुक्षेत्र युद्धांत भीष्माल कीर्ती वाडून येवंच तसले दिवस जाल्यार आमी पळयत की अर्जुना विशयी आमी डिस्कस करतना आमी पळयत की अर्जुनाक आमी पळयलेलें की भीष्मा वयली इतली प्रीती आशिल्ली. इनफॅक्ट ताणें भगवद्गीतेन ते सुरयता युद्ध कोरका नाका म्हणटाना भीष्माल विशयी चेड मनांत आशिल्लें. जाल्यारय तो तागेलो धर्म सोडना आनी भीष्माक बाण मारता आसता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी भीष्म दुशासना दुर्योधना सांगतकय म्हळ्यार तांकां दूर दोखून तांकां मध्य येवचें सोडना अर्जुन तांकांय सायडा पेटयता आसता. आनी म्हाका जायना म्हूण भीष्मदेव सांगतकय हे शिखंडीन मारलेले बाणान म्हाका कसनय जायना जाल्यार अर्जुनान मारलेले एक बाण म्हगेल्या शरिरा भितर वता आसा आनी म्हाका त्राण नात आनी म्हाका म्हणटात पळय युध्द भुमीन तूं राबूं जायच ना म्हूण सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी भीष्म तागेलें तें हें आसा पळय धनुश्य तोगू दवरता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी म्हाका लढाई करूं जायच ना म्हळ्यार तागेल्या शरिरान तूं अर्जुनान इतले बाण लागून आसतकय आतां तागेलें तें ताकत ना म्हणटात पळय राबूंक आनी असल तें धनुश्य तोगू दवरले चित्ता अर्जुन सुरेक 30 बाण मारतकय 30 आनी 30 मारतरी ताचे नंतर आपास 100 बाण मारतकय एक्का म्हापशी एक पंता 30 बाण येतात के आनी सेकंड टाइम मारतना एक पंता 100 बाण येतात के आनी ते 100 बाणाच्या फोर्सान भीष्म ते रथ हार देखून उड्डून न्यायालयार पडता म्हूण सांगिल्लें आसा. जाल्यार न्यायालयार पडटाना न्यायालयार पडना तो ते अर्जुनान मारलेले बाण इतले ते तागेल्या आंगा देखून थ्रू एंड थ्रू गेलेले आसा की त्या बाणा शय्यार तो पडटा म्हूण सांगिल्लें आसा. सो न्यायालयार पडना भीष्मदेव ते बाणा शय्यार पडले ते फेमस सीन तुमी पुराजनान पळोवन आसा भीष्म पितामहाले कशें तो बाणा वयरी ते न्हिदोन आसता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी आतां भीष्मा अर्जुनान लढाई केलेली आसा हें लास्ट एक पॉयंट डिस्कस करून आमी आयज सेशन एंड करुया. येदोळ ते अर्जुनान भीष्मा लढाई केलेली आसता जाल्यार आतां आमी पळयत अर्जुन कशें भीष्माक सेव करता म्हूण. सो भीष्मान ते तोगू पळयता सगळे कुरुक्षेत्राचे युद्ध भुमीर पुराजन त्या दिवस टाइम जायना आशिल्लें युद्ध बंद करचें जाल्यार पुराजन वॉलंटरीली म्हणटात पळय एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट भीष्म पितामह खातीर पुराजनाल ते कशें गौरव आशिल्लो दोन्ही सायडांत कौरवांत पांडांत भीष्म पितामहान तो पळयले चित्ता त्या दिवस युद्ध इमिजिएटली पुराजन बंद करतात एज अ रिस्पेक्ट परशुरामाल शिष्य भीष्मदेवाल कसन जाल्लें येदोळ ते कोणी ताका लढाई मार नातिल्लें तसलें भीष्म पितामहाची पराजित जालमू आनी पडलमू म्हूण पुराजनाल मनांत आशिल्लें. दोन्ही सायडान तूं एकलो मात खुशेर आशिल्लो के भीम म्हळ्यार भीमाल मूड अशी एग्रेसिव्ह आसता आशिल्लें तो कोणाक सोडना आशिल्लें ताका भीम मात हांसता आशिल्लें जालना म्हणून कोणाल अधर्म आवडटा आशिल्ली जेन्ना लोट अशी जाता म्हूण भीम खुशेर सांगता आशिल्लो म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी अर्जुन वचून खुडले थंय युद्ध भुमीरीची साष्टांग वंदन करता म्हूण सांगिल्लें आसा भीमाक भीष्मदेवाक आनी निमगीत काय पुराजन येतात कुडले 9वा दिवस धांचे दिवस सांजे वेळा दुर्योधन दुशासन कृष्ण पुराजन आसत ते आनी अर्जुन ते साष्टांग वंदन करून सांगता काय कसन जावका तुका म्हूण ताका तागे बाण शरिरा पुरा बाण आशिल्लें जाल्यार मात त्या मागशी सपोर्ट नाशिल्लो म्हळ्यार मात तशी बँडेज जाता आशिल्ली ताकाची हाका अर्जुना सांगता काय भीष्म पिता म्हाका एक उश्शी जावका म्हूण म्हळ्यार म्हाका सम दवरूं जायना एक पिल्लो जावका म्हूण सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा. तेन्ना दुर्योधन म्हळ्यार कुडले सांगता की जायत हांव हाडोवन दिता तेन्ना दुर्योधनाक भीष्म पितामह सांगता काय तूं पुराय अरेंजमेंट करची नाका अर्जुन आगोत आसा म्हाका कसन नमुने उश्शी जावका म्हूण. तेन्ना अर्जुन कुडले 15-20 बाण मारता म्हूण सांगिल्लें आसा. ते बाण स्लांट जावन भूमी भितर वता आनी त्या भूमी भितर वचून स्ट्रेट जातात की म्हळ्यार अशी वता आनी मागीर ते स्ट्रेट जाता आनी ते एक्झॅक्टली ते पॉयंटार येवन खंय मागशी सायडा देखून भीष्मदेवाक खंय सपोर्ट जावका पळय त्या एक्झॅक्ट हायटार येवन ते बाण एडजस्ट जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो त्या प्रकारान आमी पळयत की अर्जुनान कशी सेव केली म्हूण आनी नेक्स्ट डे 11 दिवस सकाळीची युद्धा वची पशी फुडें पुराजन भीष्मदेवाल दर्शन घेवचे येता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी भीष्मदेव म्हाका ताण लागल्या म्हूण सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा. तेन्ना दुर्योधन कुडले उदकाच म्हणटात पळय उदकाच्या मटका जग कुडले अरेंजमेंट करता तेन्ना भीष्मदेव सांगता नाका म्हूण दुर्योधनाक अर्जुन आगोतस म्हाका कसन जावका म्हूण
कसं जालें की हे संवसाराच्या विशयां म्हाका कांय बंधन ना, म्हाका संवसारा विशीं कसने नाका म्हूण अर्जुनागोतच म्हाका कसन जावका म्हूण तेन्ना अर्जुनाक इतलें म्हळ्यार खुशी जाता की भीष्म पितामह ताका तागेलो प्रितीचो ताका आपास आपास ताका सेवा करचो भाग्य दिता असो म्हूण आपास साश्टांग बंद करून 3 पंता अर्जुन प्रदक्षिण काढता म्हूण सांगिल्लें भीष्म पितामह आनी कशें की पुरा मंत्रोच्चार करून तागेलें पर्जन्य अस्त्र म्हूण आसता ताचेन भूमी भितर घालता म्हूण सांगिल्लें आनी ते भूमी भितर ते पर्जन्य अस्त्र गेल्ले दिसता कुडले गंगे भायर येता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ते गंगेश ताणें मारलेले बाण ते एडजस्टमेंट अशें आशिल्लें ते गंगे वचून एक सपोर ताची म्हणटात पळय गंगेश धार येवन ते भीष्म पितामह मुखा भितरय वता म्हूण सांगिल्लें हेकड तेकड पडना ते एक्झॅक्टली भीष्म मात तोंड खंय ओपन जाता पळय थंय वचून ते गंगे पडता म्हूण म्हळ्यार भीष्मान सांगिल्लें पळय ह्या संवसारा विशयी ना म्हूण जाल्यार गंगे म्हळ्यार तागेलो आवसूची आनी गंगे म्हळ्यार ते आध्यात्मिकच न्हू देवी नव्हती तिगेलो आशिर्वाद जावंक आशिल्लो सो एक ते ड्रॉप म्हणटात पळय उदकाचें एक वय उदक हेकड तेकड पडना गंगेश तें गंगोदक तें सीदा वचून भीष्म पितामह तोंडा भितर पडटा म्हूण तेन्ना ते एक प्रकार ताका ती आश तागेली पुर्ती जाली दिसता भीष्मदेव अर्जुना सांगता की तूं कसने केल्यार म्हाका आश्चर्य जायना रे अर्जुना तूं कसने करूं साध्य आसा तूंची नर नारायणास नर तूची म्हूण भीष्मदेव अर्जुना सांगता की त्या टायमार सो आमी पळयता की अर्जुनाली हें एक कुरुक्षेत्राचें व्हड हें एक तागेले अर्जुनान भीष्मदेवान कृष्णाली एक लील आशिल्ली आनी हे कुरुक्षेत्राच्या युद्धांत तूं अर्जुनान ते भीष्मदेवा पराजीत केलेलो तो एक व्हड विशय हें एक प्रकार म्हणटात पळय साधारण विजय न्हय आशिल्लें अर्जुना खातीर भीष्म पराजीत करचो म्हळ्यार व्हड विशय जाल्यार अर्जुनान तागेले ते युद्ध कलामय न्हय तागेले ते टेम्परामेंट वय दाखयलां म्हळ्यार कशी तागेले मनान एक रिस्पेक्ट वय आशिल्लें आनी भीष्मदेवाक कीर्ती वाडोवन दिवंक तसलें ताणें कार्य केलें कृष्णान मनांत कसं नाशिल्लें तें कार्य सिद्ध करून दाखयलें म्हळ्यार अर्जुनाले कशें एक स्वभाव आशिल्लो म्हूण आमी हें आयचें सत्संगाचें पांतू पळयता आंगारा पळयता कसलें उलयल्यान कसलें चूक जावन आसल्यार क्षमापण करता तुमी क्विकली एक 2 मिनट रिकॅप करता आमी स्टार्ट केलेलें आयचें फर्स्ट टायम पळयलें की कशी हें युद्धां सुरू जाता भीष्माची एक व्हड एक तागेले एक परिणाम आसता युद्धा वयरी कसले कोणी कोरता म्हूण दिसता मागीर आमी संक्षिप्त रुपारी इरावाना विशय पळयलेलें की कशी इरावान आनी अलंबुशा लढाईन तांणी कशी अर्जुना दुख जाता म्हणून मुखारसून आमी पळयलें की कशी कृष्णान ते 5 ते बाण हेगेल खातीर दवरलेले पांडवां मारचे खातीर जाल्यार कशी कृष्णान ते पांडव जनाक रक्षण केल्लें तें आमी पळयलें मुखारसून आमी पळयलें की कशी अर्जुनान मनांत ना आशिल्लें की भीष्मा लोट लढाई करच्याक आनी ती एक परिस्थिती अशी येता की अर्जुनाक मारूं साध्य आशिल्लें भीष्मान तेन्ना आमी पळयलेलें तागेले भक्ताल रक्षण करच्या खातीर तागेलें वचन बद्ध आशिल्लें देव की तो शस्त्र उखडला म्हणून जाल्यार ताणें तोग्गू दिवन भीष्मा मारूं गेलो कोपारी तेन्ना ती पळोवन अर्जुनान वचन दिवचें आसा की हांव भीष्मा सोडना म्हणून मागीर नेक्स्ट दिवस आमी पळयता की भीष्मू सांगता की तुमी शिखंडी मुखारसून आयल्यार म्हाका पराजीत करूं येता म्हणून आनी ते सांगिल्ले प्रकार शिखंडी मुखारसून येता आनी अर्जुनान बाण मारून भीष्मदेवा रथार दुखून पाडयता आनी भीष्म त्या बाणाची शय्या वैरीची तोग्गू पडटा म्हणून सांगिल्लें आसा सो त्या प्रकारार युद्ध करून अर्जुन भीष्माल कीर्ती वाडची तशी ते युद्ध करून दाखयता म्हणून सांगिल्लें आसा ताका शिखंडील्लें कांय अगत्य नाशिल्लें जाल्यार भीष्माल कीर्ती वाडची तशी त्या अर्जुनान ते युद्ध केल्लें म्हणून सांगिल्लें आसा आनी नेक्स्ट डे 11 दिवस आमी पळयता की कशी प्रकार तांचे दिवस सांजे वेळ आनी 11 दिवस सकाळ वय कशें भीष्मदेवाक ते अगत्य आशिल्लें ते सेवा अर्जुनाक मेळ्ळेली विंगड कोणाक मेळ्ळी ते उशी जावक आशिल्लें और गंगोदक जावक आशिल्लें ते दोन्ही अर्जुनान साध्य करून दिल्लें भीष्मदेवा खातीर सो तांगेली ती प्रिती अर्जुनाल स्वभाव अर्जुनाल ते युद्ध कला हें पुरा पळयता ताचेर आमी पळयत की अर्जुन कशें एक प्रकाराचे एक विशेष पात्र आनी देवाल भक्त सो आमी मुखारसून ते युद्धाचें नेक्स्ट टायम कंटिन्यू करुया आता द्रोणाचार्य आवटू कर्णा आवटू ते पुरो युद्ध जावचें आसा अर्जुनालें तांतू अर्जुनान कसले मनोभावन आशिल्ली कशें तें युद्ध जालेलें तें आमी पुरो नेक्स्ट सेशनार डिस्कस करूया कोणाले कसं कॉमेंट कसं नसल्यार तुमी ह्या टायमार सांगी येता कोणाले कसं कॉमेंट कसं नसल्यार
आम्ही सेशन आज कंक्लूड करू. धन्यवाद. पुरा जनाक हे आज सेशन जॉइन केलेले खातीर देवाले प्रार्थना करूया की आमी एक हे लास्ट एक 40-45 मिनिट्स आमी एक अर्जुन आनी कृष्ण आनी भीष्म हे महाभारताचे दिव्य कथा आयकलेले आसा ताचे नाम पुरा जना बरे जावन आमकां हे असेल पुरा देवाल विशयान रुची आनीक वाडून येवन देवाल सेव देवाल भक्ताल सेव करचो असेल भाग्य दिवका आमी मागून हे सेशन एंड करूया. 3 पंथ हरे कृष्ण महामंत्राचा आमी जप करू. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण. पुरा जना धन्यवाद हे सेशन अटेंड केले खातीर. नेक्स्ट सेशन अंतू आमी नेक्स्ट संडे मेळया आसा आनी कुरुक्षेत्रांत अर्जुनान आनी कसन करचें आसा तें आमी पळोवया. हरे कृष्ण. नेक्स्ट संडे मेळया. धन्यवाद.